रवि पुरली प्रेम कृपा जयाती सगळे नमस्कार. आनिका सातेरी माते म्हणून आईच्या फोरम फोकस हेजे उक्तावण सोहळ्यात आमच्या मध्ये हाजीर आसा आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवाचे अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, आमचे तशेंच ह्या वाठारांतले जिल्हा पंचायत मेंबर अमित आसवालकर, गांवचे सरपंच कल्पेश नाईक, आमची पंचायत मेंबर ह्या वाडाची सुकांती दालिनी, आमचो देवाचा अध्यक्ष अरविंद प्रकाश भाई एक झेडपी, तशेंच जमलेले सगळे पाहुणो भयणीनो आनी सगळे ज्येष्ठ नागरीक सगळ्यांक नमस्कार करतात. आयज फाल्यांच्यान ह्या देवळाचो उत्सव सुरवात जाता आनी ताका लागून आयज हो फोरम फोकस घालून आमी उजवाड करुया अशें सगळ्यांच्या मनान आयलें आनी आयज तेजें उक्तावण करता. देवी सातेरी माता तुमच्या सगळ्यांच्या लायफान उजवाड घालता, आमकां पावता, आमच्या भुरग्या बाळांक पावता. सो आमचें मैसर कर्तव्य जाता की देवीच्या परिसरांत भोंवतणी सगळ्यांक उजवाड घालचो म्हणून. वेवसाय शुभ दिसा आमी आयज ह्या हेजें उक्तावण करता. फाल्यांच्यान उत्सव सुरवात जाता. हांव सगळ्यांक गांवच्या लोकांक, गिरीच्या लोकांक, गिरवोच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी तशेंच मोठ्या धूम कार्याकयान हो उत्सव आमी सगळ्यांनी साजरो करुया आनी तो जातलो अशी हांव आशा दवरता. आनी एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन हांवें उलोवपाक एक उगडास आयले म्हणून की जिल्हा पंचायत इलेक्शन जेन्ना हांगा चलताले तेन्ना आमी एक विशय मांडलेलो तारखेर पयलीं की आमच्या देवळाचो फुडलो सभागृह जो आसा तो कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून आनी आमी तुमकां भरघोस वोट त्या वाठारांतल्यान दितले म्हणून. सो आमी फक्त उगडास करून दिल्या कित्याक ह्या फावटी अमीत जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आनी रेश्मा भाभी हांगा तुजी धडाके वास सारकी म्हणजे सरपंच म्हणून काम केला. आयज अध्यक्ष आसा दोगांच्या नेटान आनी आमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे पंचायत मेंबर्स गांधी आसूं, आमचो सरपंच कर्मी आसूं, दालिनी सगळी पंचायत सगळ्यांचे साता फर्स्ट काम दिवन आमी हें घेवया तशेंच सगळ्यांक आनी एक रिक्वेस्ट करता. देवाक नमन करता आनी इतलेंच म्हणून सुद्दां की तुमकां धन्यवाद जे तरी तुमी सगळे वावुरले ह्या इलेक्शनान आनी म्हाका निवडून हाडलो इतल्या भरघोस मतांचे मार्जीन मेळ्ळें. सो इतलेच धन्यवाद म्हणपाचे खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता. ह्या उत्सवाक तुमी म्हाका इन्वायट केलो आनी आयलो आनी आतां एक चान्स मेळ्ळो तुमकां धन्यवाद म्हणपाक. आनी तशें भाईन सांगलां की जी कामां आसा जी गिरीची जावं साळीगांवची आमच्या सुकूर तर डेफिनेटली आतां आमी फुडें वतली. आमची एक ट्रेनिंग जाल्ली आसा, फुडें आनीक आसा, ताचेर शिकपाकूय मेळटा, नॉलेज वाडटा. सो इतलेंच म्हणून सुद्दां की खूब 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 धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक. स्वागत करता आमचे लाडके आमदार श्री किरण भोंगळे, नवे डायनामिक झेडपी असनोडकर, अमित असनोडकर, आमची प्राउड फिगर नॉर्थ गोवा अध्यक्ष झेडपी रेश्मा मॅडम बांदोडकर, आमचे वॉर्ड मेंबर सुकांती नागोडकर, परत आमचे ह्या म्हणटात सरपंच गांवचे सरपंच कल्पेश नागोडकर आणि मॅडम दालिनी सगळ्यांना देव बरें करूं. टायम काडून येयले चड उतराक घेना. ह्याक आज जो प्रोग्राम आहा पळय तो एक म्हणल्यार तुमचो कॅरोके जो अशोक बाब तुमच्या सगळ्यांक वळखता आसले 70+ पूण सो तुजे शीक आहा आनी एनर्जेटीक आहा प्रोग्राम करपाक, ताका हांव वेस्ट करना आनी प्रोग्रामांनी आमी सुरवात करया. प्रोग्राम जो आहा पळय तूं गोवा टीव्हीन आपले पॉलिटिकल राव केदार भाई तेजें आमी इनॉग्रेशन करया. उजवड सगळ्यांनी वयर पयलो आसतलो जो आमच्या वाड्याकूय पावता, आमच्या देवळाकूय पावता. एक्चुअली म्हाका पणजे आसा म्हणून मातशें लेट जालें. खंय तरी आमकां शार्पीन हाडली पणजेन दिसलो. मागीर व्हडलें मांडली नासलें चड हेजी नासली. भुरगीं सगळीं उमेदीक रावल्या. कॅरोके जो आमचो कलाकार हांगा दिल्लो आहा तेन्ना सगळ्यांक पयलीं मनाक आज आसून देव बरें करूं तुमी उपस्थित आयला म्हणून आनी कार्यक्रमाची सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.